भुरग्यांचे अपहरण करता ह्या दुबावावयल्यान मानसीक संतुलन इबाडिल्ल्या दादल्याक मंगळारा वास्कोच्या कांय लोकांनी एकठांय येवन मरसर मारिल्लो. ह्या घडणुकेची गंभीर दखल वास्को पुलिशेन घेतल्या. वास्को पुलिसांनी ब्रेस्तारा ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्या. सोशल मिडियाचेर मार बडयाचो हो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत पुलिसांनी ही कारवाय केली. सौदागर रेन बसवराज राठोड आणि अनवर कलीगर अशा त्या अटक केल्ल्या तरणाट्यांची नांवां आसात. लोकांनी कायदो हातांत घेवचो न्हय अशी शिटकावणी वास्कोचे पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान दिल्या. तशेंच फुडली कारवाय करपा खातीर लोकांनी गुन्यांवकारांक पुलीस स्टेशनाचेर सोंपोवचे अशें तांणी सांगलें. पणजेच्या भाटले वाठारांत सिवेज पायपलायन घालपाचें काम चालू आसतना उदकाची मुख्य पायपलायन बुधवारा सांज वेळार फुटली आनी लोकांच्या घरांत उदक भरलें. ह्या घडणुके उपरांत भौशीक बांदकाम खात्यान हे पायपलायनीन दुरुस्तीचें काम हातीन घेतलां. दुरुस्तीचें काम झुजा पावड्यार चालू आसा. पायपलायन फुटिल्ल्यान हाचो परिणाम ताळगांव, भाटलेम, सांताक्रूज तशेंच सांत आंद्रेच्या वाठारांत जाल्लो. ब्रेस्तारा सांज मेरेन उदका पुरवण सुरळीत जातली अशी म्हायती उदका स्त्रोत खात्याचे कार्यकारी अभियंतो निवृत्ती पार्सेकर हांणी दिली. तशेंच सांताक्रूजचो आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हाणें उदका पायपलायन फुटिल्ल्या सुवातेर वचून पळोवणी केली. देशांतल्या एलपीजी गिरायकांक आतां सिलिंडरा खातीर रेशनिंग प्रक्रियेक तोंड दिवचें पडटलें. नव्या नेमा प्रमाण आतां वर्साक एका कनेक्शनार फकत 15 सिलिंडर मेळटले. घरगुती एलपीजी गिरायकांक 15 परस चड सिलिंडर दिवचे नात. तशेंच एका म्हयन्याचो कोटाय थारायला. खंयच्याच गिरायकाक म्हयन्याक 2 सिलिंडरा परस चड सिलिंडर घेवपाक मेळचे नात. हाच्या पयलीं नॉन सबसिडी कनेक्शन आशिल्ल्या गिरायकांक एका वर्साक जाय तितले सिलिंडर घेवपाक मेळटाले. पूण आतां घरगुती गॅस सिलिंडर रिफील करपाक चड खर्चीक आशिल्ल्यान अनुदानीत घरगुती गॅस रिफील हो चड करून वेपारी वापर करतात. हे संबंदीत जायत्यो कागाळी परत येवपाक लागल्यात म्हणून देशी एलपीजी सिलिंडराचे मर्यादा घालपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. म्हापशें, पेडणे, पोरणे गोंय आनी हणसूण वाठारांतल्या 6 जाणांक वेगवेगळी हांयसा दाखोवन 9.9 लाखांची टोपी घालप्याचे प्रकार जाल्यात. ते संबंदान त्या वाठारांतल्या पुलीस स्टेशनांनी गुन्यांव नोंद केल्यात. एसबीआयची डेबिट कार्ड सेवा डिएक्टिव्ह करता अशें सांगून खोर्ली म्हापशें हांगाचे एके बायलेच्या बँक खात्यांतल्यान 2,64,887 रुपया काडले. 40 लाखांची लॉटरी लागिल्ल्याचे सांगून भाटीवाडो पर्रा हांगच्या सेड्रिक डायस हाका 3.45 लाख रुपयांचे फटयले. अश्यो खुबश्यो केशी हेर वाठारांतल्या पुलिशेन नोंद जाल्यात. वेस्टर्न बायपास रस्त्याचे काम पुराय जालां. देखून लोकांक ह्या रस्त्याचो फायदो जातलो. लोकांनी समजून घेवचें की आमी लोकां खातीर रस्ते बांदतात, स्वता खातीर आनी मुख्यमंत्र्या खातीर न्हय. सद्याक 1.3 किलोमिटराचो रस्तो सिल्टाचेर बांदलो. बाणावलीच्या शेतांतल्यान वचपी रस्त्याचो आनी कांय भाग सिल्टाचेरूच बांदपाची थळाव्या लोकांची मागणी आसा. ह्या विशीं मुख्यमंत्री आनी भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्राला कडेन उलयतलो. शक्य जालें जाल्यार शेतांतल्यान वचपी पुराय रस्तो सिल्टाचेर बांदया, उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान बाणावलीच्या लोकांक आश्वासन दिलां. लुईस
बेगीन फाल्यारो परतून काँग्रेसवासी जातलो ही फकत वावडी, तातूंत कांयच तथ्य ना. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगता. काँग्रेसी भितर फूट घालपाक ही बावडी पातळिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. आमची टीम आसा ती नवी टीम आसा. जितले आसा तांकां आमी फुडें घेवन वतले आनी नव्यान काँग्रेस वाडटले अशें पाटकाराचें म्हणणें. जो मेरेन समाज स्वताच्या समस्या विशीं जागो जायना तो मेरेन सरकाराक जाग येवची ना. सरकार खण वेवसायाक काम करप्यांचेर अन्याय करता. निदान आतां तरी जागे जावन रस्त्यार बसून खणी सुरू करपाचे आसात काय ना ते सरकाराक जाप विचारपाक जाय अशें खण संघटनेचो फुडारी पुती गांवकार हांणी फोंड्या जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. खण सुरू करपाक भाजपा सरकार अपयशी थारल्या असो आरोपूय तांणी ह्या वेळार केलो. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया हे संघटनेचेर केंद्र सरकारान 5 वर्सांची बंदी घातल्या उपरांत दक्षिण गोंयांत पुलिसांनी PFI संघटनेचे फुडारी आनी 37 कार्यकर्त्यांक ताब्यात घेतल्या. हे कारवाये उपरांत कांय जाण बेपत्ता आसा. PFIचे आनीकूय दुबावीत कार्यकर्ते आमच्या रडाराचेर आसात अशें पुलीस अधीक्षक अभिषेक धनिया हांणी सांगलें. वाडट्या म्हारगाये उपरांत नवरात्री निमतान फुलांची दर वाडली. शेवतीं आनी रोजांची मागणी चड आशिल्ल्यान फुलांच्या दरांत वाड जाल्ल्याचें दुकानदारांचें म्हणणें. बाजारांत रोजां 160 रुपया किलो विकतात. राज्यांत फाटल्या 2-3 दिसां सावन फुलांची चड प्रमाणांत मागणी आसा. दसऱ्या निमतान फुलांचे दर आनीकूय वाडपाची शक्यताय आसा अशें दुकानदारांचें म्हणणें. गोंयांत फुडले 2 दीस पावसाची शक्यताय आसा. ब्रेस्तारा आनी शुक्रारा 2 दीस राज्यांतल्या कांय वाठारांत विजांच्या गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ राहुल मोहन हांणी सांगलें. नुस्तेमाऱ्यांनी हवामान खात्याच्या ह्या सुचोवणे कडेन लक्ष दिवचें अशें आवाहन तांणी केलां. मजगती मॉन्सून 2 दिसांत सोंपतलो. आतां मेरेन राज्यांत 106.79 इंच पावस पडला. फाटल्या वर्साचे तुळेंत हो पावस 7 इंच उणो आसा. राज्यांत 9.4% पावसाचो उणाव आसा.
साश्टी तालुक्यांतल्या दुर्लक्षीत ओलसाण आशिल्ल्यो सुवात्यो राखून दवरपाची गरज आसा. हे खातीर खासा उपाय येवजण करतलो म्हूण उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगले. केंद्राच्या अमृत सरोवर येवजणे खाला ह्या सुवातांची राखण करपाचो आमचो यत्न आसतलो अशें ताचें म्हणणें. ब्रेस्तारा साश्टीची भोवडी करून ह्या सुवातांची पळोवणी केल्या उपरांत शिरोडकार उलयतालो. ह्या वेळार तांचे वांगडा बाणवलेचो आमदार भेंसी वेगस, विभागाचे अधिकारी आनी थळावे लोक हाजीर आशिल्ले. रातच्या वेळार कार्यावळी बंद दवरच्यो असो प्रशासकीय आदेश आसलो, तरी आमी कार्यावळी करतलेच असो ठाम निर्णय मयेच्या लोकांनी घेतला. देवस्थान समितीन हरकत घेतिल्ल्यान मयेच्या श्री केळबाई देवस्थानांत नवरात्र उत्सव निमतान रातच्यो कार्यावळी बंद दवरात असो आदेश दिवचलच्या मामलेदारान दिला. ते फाटभुंयेर बुधवारा राती केळबाय वाड्या वयल्या लोकांची देवळांत बसका जाली. ह्या बसकेन सुमार 300 लोक हाजीर आशिल्ले. सरपंच दिलीप शेट, पंच विद्यानंत कारबोटकार, तुळशीदास सोडणकार आनी सीमा आरुंदेकार आमंत्रणा वयल्यान हाजीर आशिल्ली. अधिकाऱ्याच्या मुद्द्या वयल्यान फाटल्या कांय वर्सांच्यान ह्या देवस्थानांत 2 गटां मदीं वाद चालू आसात. स्थलांतरीत लोकांक खंयच्याय वेळार आनी खंयच्याय सुवातेर वेवसाय करपाक मेळटा, पूण थळाव्या लोकांक वेवसाय करपाक कठीण जाता. वास्कोच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी बिगर गोंयकार रस्त्या कुशीक बेकायदेशीरपणान पानीपुरी गाडे उबे करून धंदो करतात ते दिश्टी पडटात. कसलोच पुरावो नासतना आनी हळशिकावणे पद्दतीन पानीपुरी विकतात हाचेर कोणाचेंच लक्ष ना. वास्कोन जितले पानीपुरी गाडे आसात तांकां नगरपालिकेचो तशेंच अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्याचो तेंको आसा असो आरोप बिगर सरकारी संस्थेचो अध्यक्ष परशुराम सोनुर्लेकारान केला. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हाणें ब्रेस्तारा आसामांतल्या दिनचांद लश्करी केंद्राक भेट दिवन LACच्या मुळाव्या साधन सुविधांची उदरगत आनी क्षमतेच्या विकासाचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार जवानांची बॉर्डर सिनेमाचे संदेशे आते हें गीत गायलें. केंद्रीय मंत्र्यान जवानांच्या प्रतिभेची तोखणाय केली आनी राष्ट्रा खातीर दिल्ल्या त्यागाचोय उल्लेख केलो. दिसपट्ट्या नित्या नेमान आपली भलायकी तपासप गरजेची आनी यूज योर हार्ट टू अदर हार्ट अशे 2 संदेश संवसारीक काळजा दिसा निमतान दोतोर प्रमोद सावंतान पुराय गोंयकारांक दिला. तशेंच गोंयकारां खातीर रक्षक ट्रेनिंग जातली. ह्या ट्रेनिंगांतल्यान मास्टर ट्रेनर तयार करतले अशें प्रमोद सावंतान संवसारीक काळजा दिसा आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे ह्या नात्यान सांगलें.
टाटा मोटर्स कंपनीन टाटा तियागो इलेक्ट्रिक व्हेकल भारतांत लॉन्च केल्या. पयल्या 10,000 गिरायकांक 8.49 लाख सुरवातीच्या किमतीन ही कार गिरायकांक विकत घेवपाक मेळटली. म्हणून टाटाची ही तियागो इलेक्ट्रिक व्हेकल देशांतली सगळ्यांत सवाय इलेक्ट्रिक गाडी जाल्या, जी 300 किलोमीटर परस चड रेंज करपाचो अभिमान बाळगता. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्या खाला सगळ्या बायलांक गुरवारपणाच्या 24 सप्तकां मेरेन सुरक्षीत आनी कायदेशीर गर्भपात करपाचो अधिकार आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयान ब्रेस्तारा सांगलें. एखाद्रे बायलेची वैवाहीक स्थिती नाका आशिल्ल्या गुरवारपणाक गर्भपात करपाचो अधिकार वंचीत दवरपाक आदार दिवंक शकना म्हूण गुरवारपणाच्या MTA कायद्या खाला गुरवारपणाच्या 24 सप्तकां मेरेन लग्न जाल्ली आनी आंकवार चलयेक गर्भपात करपाचो अधिकार आसा अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां. कोरोना नियंत्रणान येत आसतनाच रशियेन सांपडिल्ल्या खोस्टा 2 ह्या व्हायरसान आपली मान वयर काडल्या. रशिया बेटांत सांपडिल्लो एक नवो खोस्टा 2 ह्या व्हायरसा पासून लोकांक संसर्ग जावंक शकता. अमेरिकेंतल्यान वॉशिंग्टन स्टेट युनिव्हर्सिटींतल्या संशोधकांनी खोस्टा 2 बॅट व्हायरसांतल्यान स्पायक प्रोटीन सोदून काडली, जी मनशाच्या पेशींक संसर्ग करूंक शकतात आनी SCoV-2 लस घेतिल्ल्या लोकांच्या प्रतिपिंड उपचारांक आनी रगतांत दोनूय वटांनी प्रतिकार करतात. रशिया बेटांत सांपडी हो एक वेगळो कोरोना उपप्रकार आसून ताका लागून लोकांक संसर्ग जावंक शकता. स्पायक व्हायरस भितर सरून मनशाचे पेशींक संसर्ग जाता. SCoV-2 बिरेस्तारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी रवींद्र नाट्य मंदिर हांगसरल्या आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयाचें उक्तावण केलें. महाराष्ट्र सरकारान गायिका लता मंगेशकर हांचे यादीन स्थापन केल्ल्या आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालया फुडल्या म्हयन्या सावन 6 प्रमाणपत्रांचो अभ्यासक्रम सुरू करतले. हो अभ्यासक्रम एका वर्साचो आसतलो आनी सुमार 150 विद्यार्थ्यांक हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत, बासुरी, तबला, सितार, हार्मोनियम आनी कीबोर्ड तशेंच संगीत निर्मिती आनी ध्वनी अभियांत्रीक खातीर नांव नोंदणी करपाक मेळटलें अशें राज्य सांस्कृतीक वेव्हार खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. लोकशायेक मंत्री, आमदार, न्यायालय न्ही जाल्यार लोक म्हत्वाचे आसात. प्रत्येक नागरिकांक तांचे हक्क मेळचो तशेंच लोकशाय वेवस्था योग्य रित्या चलची म्हूण ह्यो यंत्रण तयार केल्ल्याचें अशें राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हटलां. राज्यपालान ब्रेस्तारा, कळंगुटे तशेंच शिवोली मतदारसंघाचो दौरो केलो. त्या उपरांत पर्रा पंचायतीन आयोजीत केल्ल्या खासा कार्यावळींत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. समाजांतल्या निम्या घटकां मेरेन सरकाराच्यो येवजण्यो पावोवपाचें काम राजकी फुडाऱ्यांनी करपाक जाय अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलें.
भारत आनी अमेरिका मदल्या संबंधाचो ब्रेस्तारा पुराय संवसाराचेर परिणाम जातात. कितलेशेच देश आमच्या संबंधा कडेन दोळे दवरून आसात अशें भारताचे परराष्ट्र वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी सांगले. भारत आनी अमेरिका मदली द्विपक्षीय चर्चा ठोस आनी सकारात्मक जाल्ल्याचे जयशंकर हांणी ह्या वेळार सांगले. दरेकी मुद्द्याचेर एकमेकां सहमती नासतनाय कशें काम करप हाचेरूय सविस्तार चर्चा जाली. न्यायालयाकडल्यान परवानगी घेवन रॅली काडपाक मान्यताय आसून लेगीत तामिळनाडू सरकारान मुद्दम RSS रॅली काडपाक न्हयकारला असो आरोप भाजपाचे फुडारी नारायण तिरुपती हांणी केला. रॅलीक परवानगी न्हयकारतना तामिळनाडू सरकारान दिल्ली कारणां लेगीत पडपा सारकी ना अशें तांणी म्हणलां. ह्या विशीं न्यायालयान योग्य निर्णय घेतलो अशें तांणी म्हणलां. तामिळनाडू राज्यान 2 ऑक्टोबराक रॅली काडपा खातीर RSS तामिळनाडू सरकाराची परवानगी मागिल्ली. आमकां चीना वांगडा सामान्य संबंध जाय, पूण परस्पर संवेदनशीलताय, परस्पर आदर आनी परस्पर हित ह्यो गजाली सामक्यो म्हत्वाच्यो आसात. भारतांतले चीनाचे राजदूत सन वेईडोंग हांणी LAC वेली परिस्थिती सामान्य करपा खातीर आमचे यत्न चालू आशिल्ल्याचें सांगिल्लें. हे फाटभुंयेर परराष्ट्र वेव्हार मंत्री जयशंकर उलयताले. बिरेस्तारा समाज कल्याण खात्या वतीन प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे आनी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे हस्तुकी दिव्यांगांक व्हीलचॅरांचे वांटप जाले. दिव्यांगां खातीर खास आनी एक दुसरी कार्यावळ वास्को वाठारांत जातली अशें तानावडे हांणी सांगलें. ह्या वेळार आमदार दाजी साळकार, सदानंद तानावडे, प्रेमेन शेट हाजीर आशिल्ले. ही कार्यावळ पणजेंतल्या भाजपा कार्यालया मुखार जाली. ताळगांव दुर्गावाडी विठ्ठलाच्या देवळान दर वर्सा नवरात्रेच्या दिसांनी वाड्या वयलीं भुरगीं देवळान एकठांय येवन दांडिया खेळटात. अंदू लेगीत ताळगांव दुर्गावाडीची भुरगीं व्हडा उमेदीन एकठांय येवन दांडिया खेळ